मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. सकाळचे 6 जाल्ले आसा. आतां हांव करता रितिकाक टिफीन. सो आयज आसा रितिकाचे ऑल टायम फेवरेट कॉर्न पालक गार्लीक रायस. ओके, खावपाक खूब बरें जाता आनी रोखडें जाता. सो हांगासर न्ही हांवें 2 चमचो तेल घेतला. तितून हांवें घातला जिरा मातशें फ्राय जालें की तातूंत घालता हांव लसूण. तर ह्या रेसिपीन न्ही लसूण न्ही चड घालूंक जाय जाल्यारूच तें खावंक बरें लागता. आतां लसूण न्ही आमकां बरें एक लायट ब्रावन जायसर न्ही एका लो फ्लेमीन बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता लसूण न्ही बरें हांगासर फ्राय जाल्लें आसा. सो आतां हांव घालता पालक. सो हांगासर न्ही हांवें हाफ कप पालक घातला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चडूय घालूं शकता पालक. आनी 2च ग्रीन चिली घातला हांवें, कित्याक रितिकाक चड तीख जाल्यार तो खावचो ना. आतां बरें आमकां न्ही एक लो फ्लेमीन न्ही 1-2 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. तुमी पळोवंक शकता पालक मातशें कूक जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव स्वीट कॉर्न. सो हांगासर न्ही हांवें स्वीट कॉर्न न्ही बॉयल करून घेतला. बॉयल करून हें घालूंक जाय. आनी तुमी ह्या जाग्यार न्ही मशरूम नाजाल्यार पनीर बीन तुमी घालूं शकता ग्रेट करून. ओके, थोडेंशें मीठ घालात आनी 1-2 मिनटांनी एका मातशें टॉस करून घेयात, मातशें फ्राय करून घेयात. सो आतां हांव घालता ब्लॅक पेपर पावडर जस्ट हाफ टीस्पून. तुमी जाय जाल्यार रेड चिली पावडर घालूं शकता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी लो फ्लेमीन 1-2 मिनटां ताका बरें मिक्स करून घेयात. ओके, सो आतां हांव घालता रायस. रातचें न्ही रायस उरलेलें तें घालता. तुमी जाय जाल्यार बासमती रायसूय घालूंक करूं शकता. एक्चुली हें न्ही बासमती रायसा वांगडा न्ही खावंक बरें लागता. ओके, बरें हेका मिक्स करून घेयात. हें न्ही लंचाक डिनर तुमी करून खायात, पण हें न्ही गरम गरमूच खावंक जाय. आतां हांव रितिकाक टिफिनाक घालून दिता थंड जाता, पण ताका तें आवडटा. ओके, सो बरें हेका मिक्स करून घेयात आनी हांगासर न्ही 1-2 मिनटांनी एक हाय फ्लेमीन हेका बरें मिक्स करून घेवंक जाय. इफ तुमकां आनीक ऑप्शन आहा वेजीस तुमी घालूं शकता. ओके, सो हें जाल्लें आसा. हें पळयात कॉर्न पालक गार्लीक रायस खूब बरें लागता खावपाक. सो हांगासर रेडी जाल्लें आसा. टिफीन पॅक करता हांव. आयज तांकां न्ही बेगिना सुट्टा स्कुलांतल्यान. सो म्हटलें फक्त आपल्याक रायसूच दिवं पालो. सो ताका लागून हांवें ताका रायस पॅक करून दिला. सो हें तुमी मुद्दम ट्राय करा, तुमकां न्ही हें खूब आवडटलें. इश्वीक खंय पळयता वयर फॅनाक पळयता. ताका न्ही म्युजीक आहा, म्हणजे अशें सावंड आहा. रेन मागीर एर अशें ताका न्ही सावंड आहा न्हू इश्वीक. एन्जॉयींग आं बरो फक्त फॅनार पळयता आनी कांय ना. हें पळयात हें जस्ट काडलें आमी. कितें तरी मान आतां धरता न्ही, म्हणजे रावता तेजें मान. सो म्हटलें हें आतां यूज करया म्हटल्यार बरो बसता. हें पळयात इश्वीक. तो जस्ट ताका न्ही फीड केला. आतां न्हिदतलो तो. पळोवया हितून न्हिदता काय पळोवंक जाय म्हाका. जाल्यार हांव आतां फ्री. आयज कितें जालें कोणाक खबर, म्हणजे न्हाळेलें की तो न्हिदता इश्वीक. आयज न्हालो न्हिदात ना. ताका हांवें तितून घातलें, तुमकां दाखयलें हांवें. तितून मातसो खेळ्ळो, जस्ट आत्तां न्हिदला. आतां जाली 1 आनी कांय अशें जेवण बी जावंक ना. रेडी करून दवरला हांवें, तें करूंक जाय. आयज अशें व्हडलेंशें टेंशन ना की शिवना आयज जेवपाक. सो ताका लागून सो आयज इवेंट आसा, रातचो येतलो. सो म्हटलें मातशें टायम आसा म्हाका न्ही हांगासर अशें ब्लॅकेट्स बीन जाला हांगासर. हांगा सद्या काय पार्लर वचपाचें काय प्लॅन ना. वयतलें हांव चवथ लागीं येतलें पळय तेन्ना वयतलें हांव. जस्ट लागीं एक पार्लर आहा, जशें आयब्रो कशें फेशियल करपाक. सो हांगासर अशें हात लायले न्ही म्हाका कितें जाता हांगासर अशें लागता. ब्लॅकेट्स बीन जाला हांगासर. सो हांव न्ही तेन्ना दुबय गेल्लें पळय थंयच्यान हांवें हें हाडलेलें लुबान जाका स्क्रब म्हणून. हें पळयात हें दुबयच्यान हाडलेलें हांवें. हांगासर आमी हांगा गेल्ली ग्लोबल विलेज गेल्ली पळय थंयसर न्ही आफ्रिका तितून गेल्ले आमी. तर तुमकां खबर आहा न्ही आफ्रिकन लोक कशे आसता, मातशे सावळे आसता, पण तेजे स्कीन न्ही खूब क्लियर आसता. म्हणजे काय अशें स्पॉट नाजाल्यार पिंपल ब्लॅकेट्स बीन कांय नासता. सो तेंच्यांनी असलें घेवन बसलेले ओके स्क्रब. सो एक स्क्रब खूब आवडलें म्हाका. बरें आहा आनी सामको स्मेल सामको बेस्ट आहा. सो लायट जावन बरें आहा. तेतून न्ही हांव स्क्रब करता. आनी हाडलेलें हांवें हें कितें म्हणटा हेका चिया सीड. हें पळय आहा तशें आसा. दुबयच्यान हाडलेलें हांवें चिया सीड. हें बी तेंचे कडसून घेतलेलें हांवें आफ्रिका तितून. ओके, सो पळय आहा तशें आसा. फूल बॉटल तशें आसा. सो हें म्हाका पडलें 50 दिरहमाक. बेश्टें घेतलें जाल्यार म्हाका. हें केन्ना लावपाचें खबर आहा, जेन्ना थंडी पडटा पळय तेन्ना तुमचें स्कीन बीन ड्राय जाता न्ही, स्कीन बीन ड्राय जाता तेन्ना लावप तें. आमच्या गोंयांत खंय इतलें बरें थंडी पडटा. दुबय तरी खबर आहा हांव गेल्लें जानेवारीन सामकें थंडी सोंसपाक जायना इतलें थंडी. सो रुबिनान एक घेतलें, हांवें घेतलें. हांवें तर यूज करून हार्डली 2 टायम्स लायलें हांवें. तशें आतां पडलां. आतां म्हाका तें वेस्ट उडोवचें पडटलें म्हाका. सो थंडी बरें पडटा पळय तेन्ना बरें ड्राय जाता स्कीन तेन्ना लावपाक बरें. आनी गोंयांत खंय थंडी पडटा. सो हें म्हाका बरें यूज जालें. सो हें म्हाका पडलें 50 दिरहमाक स्क्रब. सो हें लायता हांव अशें लायलें न्ही बरें क्लीन जाता.
हा तशी आसा हे केन्ना यूज कितले लायतले इल्लेशे लायतले न्ही ते सो स्मेल सामको म्हाका खूब आवडटा हें अशें आसता हें व्हायट कलरान ते बारीक 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 हें आहा म्हणजे स्क्रब करपाक बीन न्ही बरें पडटा सो टायमूच मेळना सो म्हटलें आतां तो न्हिदला सगळें भाजी बिजी हांवें कट करून दवरला सो म्हटलें आतां करया टायम मेळना टायम काडचें पडटा सो अशें बरें ताका न्ही स्क्रब करून घेवप हेज्या पयलीं न्ही हांव म्हणजे दुबय वयच्या पयलीं हांव न्ही हिमालयाचे स्क्रब करतालें हिमालयाचे तेय बरें येता हिमालयाचे एप्रिकोट म्हणून ते एक स्क्रब करतालें हांव मागीर जेन्ना दुबयसून आयलें तेन्ना हें घेवन येयलें हांव मागीर हांव तें हाडपाचें बंद केलें सो हितून बरें पडटा अशें बरेंशें घातलें न्ही बरें वयता ब्लॅकेट्स बीन बरें वयता आनी तुमकां खबर हांव तशें पार्लरान वचपाचें अवॉयड करता केन्ना मागीर फंक्शन बी आसल्यारूच लास्ट गेल्लें हांव म्हाजें मॅटर्निटी शुटाक तेन्नाच गेल्लें म्हणजे आनी वचूंक ना आतां पळया चवथी पयलीं वचोन मातशें करून येवपाचें आयब्रोज बीन ओके सो हें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला जालें म्हाजें तोंड घासून बरी दिसता पळय आतां हात लायले न्ही क्लीन दिसता सो केन्ना केन्ना न्ही स्वताकूय टायम दिवंक जाय जेन्ना जेन्ना भुरगें जाता पळय तेन्ना आमी आपल्याक टायम दिवपाक न्ही आमी विसरता सो केन्ना केन्ना न्ही टायम काडून न्ही करचें पडटा ओके सो काल न्ही आईन लिंबूचो रोस काडून दवरलेले हांवें ते पणजींतल्यान लिंबू हाडलेले न्ही लिंबूचो रोस काडून तिणें घालून दवरलेले आयस हितून आयस ट्रेयान सो आतां काडून हांव डब्यान दवरता ओके भिजन टायम 1:30 जाले हांगासरूच ते एक बरें आहा की आज शिवना जेवपाक नाजाल्यार आमचें गडबड ओके सो हें क्यूब काडून घेता मागीर दाखयता तुमकां सो हें पळयात काडून जालें दवर तेका डीप फ्रिजीन सो बरें पडटा अशें काडून दवरलें सो आतां हांव करता चिटकीची भाजी तुमकां खबर आहा आमगे चिटकी पयलीं बरें भाजून घेता तेल घालून मागीर आमी भाजी करता आनी आयज आमी तुमचें स्पेशल कितें आसा मागीर दाखयता तुमकां हें जें आमी आयज करता पळय तें आमी वर्सान एकूचदां करता पण दीस इयर आमी आतां सेकंड टायम करता हें तुमकां दाखयता मागीर ओके सो आई न्ही सगळें रेडी करून न्हांवपाक गेलें मागीर येवन करतली मागीर ती हांव करता भाजी चिटकीच्या भाजयेन न्ही केन्ना बटर बी एड करता केन्ना जेन्ना चिटकी सपोज अडेचशें आसा तेन्ना बटर एड करता सो हांवें ती चिटकी न्ही पणजींतल्यान हाडलेले पणजी मार्केटासून ती बायल घेवन बसलेली पण सामकें फ्रेश आसलेलें हां सो म्हटलें आयज करया म्हटलें भाजी की आतां मागीर हें जून जाता म्हणजे भाजी बरी जायना ओके सो म्हाका न्ही आमच्या युट्यूब फॅमिलीन एक की विचारलेलें म्हाका एक रोशनी बांदोडकर म्हणून सो हळदीचें पान जें आमी पातोळी केल्ले पळय जें आमगे जालां न्ही मागीर दाखयता तुमकां हांव हाडचें कशें लायलें तुवें हळद काय व्हडलेंशें ना की ताका चड अशें त्रास लागना ना ताका चड अशें कॅर घेवंक अशें कांय ना हळदीचो तुकडो घेवपाचें आनी माती ताका लावपाचें म्हणजे मातयेन पुरपाचें सकयल भितर मागीर कांय ना जालें मागीर डेली तूं उदक घाल चड उदक घालनाका आनी तूं कुसतलें उदक घाल म्हणजे जाता चड अशें कॅर घेवपाची गरज कांय ना इतकें व्हडलोसो हळदीचो तुकडो घेयात आनी माती पोंदा लायात ते ब्लिंकीट आसता ते ब्लिंकीटातून हाडलेले न्ही थोडे मम्मीन दवरलेले केन्ना हळद दूद आनी हळद न्ही घालून बॉयल करून दिता तिका शिवाक बी आनी ते बाकीचे थोडे आसलेले मम्मी लायले आनी खरेंच हांव बरें पडटा आसल्यार पातोळी करूंक मेळटा नाजाल्यार तवसाळी बी करता न्ही तेन्ना ते पान घालून तवसाळी करपाचें आनी हें बांगडे सॉल बांगड्याचें सॉल तुमकां दाखयलां हांवें हळद घालून खूब बरें लागता सो म्हाका ते बांगडे हाडून करूंक जाय एक टायम अशें आसलेलें पान मेळपा लागून आमी सोदताले खंय मेळटा पान सो आतां पळय जाला भरपूर जाला सो कांय ना ते मातीन भितर पुरयात तें जाता मागीर ते ओके लाया घालून केन्ना केन्ना न्ही गरज पडटा ओके सो हें भाजी हांव करून घेता 1:30 जालें हांगासर घेतून घेतलो आतां हें भाजी हांव करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो तुमकां सांगलेलें न्ही आयज कितें आमगे स्पेशल आहा म्हणून आयज आसा आमगेर पुरणपोळी दाखयता तुमकां आई हाय म्हण हय वर्सान एकदां करता आमी दीस इयर आमी 2दां करता पुरणपोळी खावंक दिसलें सो आई ओंपालें सगळें आसा घरान करया ओंपालें सो केलें पुरणपोळी चालू आसा आनी पुरण दाखयता तुमकां आनी हें पळयात पुरण बरें ताका फायन हें करून घेतलां आनी हें पीठ सद्या सगळें फूल म्हणजे सगळें करचें ना जितलें आतां आमकां जाय पळय तितलेंच करतलें मागीर उरलेलें रातचें करतलें दाळ शिजयल्लें पळय ते उदकाक हांवें फोण्ण मारला दाखयता पळय हे तुमकां सगळें हांवें रेसिपी शेअर केलेलें आहा पळय ताका फोण्ण मारला लसूण कढीपत्ता घालून न्ही फोण्ण मारला आनी म्हाजी भाजी खंय गेली
आणि माझी भाजी हांगा रेडी आसा, बरें चमचमीत केला हांवें भाजी. हे पळय चिटकीची भाजी. उठलो साईक म्हटलें तू लाटून दवर, हांव फ्राय करता, चड करचें ना, जास्त दोनच करतले. आणि इश्वी उठलो. सो इश्वी उठलो, सगळें काम केलें ताणें, पोटी बिटी सगळें केलें ताणें न्हू रे. आं थोडें हाय म्हणटा म्हण, हाय म्हण थोड्यांक. आं हाय केलें तुमकां हाणें. आं जस्ट आतां उठलो, पोटी बिटी केलें, सगळें क्लीन केलें, ताका हांगाच घातलें हांवें बेडारूच, मातसो खेळटलो न्हू रे इश्वीक. कितें हाय म्हण सगळ्यांक. आणि हो आयलो आत्ताच घरांतल्यान. हाय गायज टू माय यूट्यूब चॅनल. एक बरी गजाल आसा ऋतुकाचें, हें तुमकां मागीर सांगता, जून बीन तुमकां मागीर सांगता. हांव आतां मातशें न्ही रिलॅक्स जाला, तेणें जें कितें काम केलां न्ही सांगता तुमकां मागीर. ओके न्हू रे इश्वीक, कितें जालें? येता. सो आयज बाबू लास्ट न्हाळोन, म्हणजे न्हाळपा येतली ते आयज जालें लास्ट. सो फालच्यान न्ही ताका हांव न्हाळयतलें. सो आयज आसा 2 तारीख. सो काल आमी कांयशें ब्लॉग करूंक ना. सो ताका वॅक्सिन दिलेलें न्ही, 1-2 दीस आमकां खूब त्रास दिले, म्हणजे ताका त्रास जाताले, रडटालो बीन. सो आयज ताका न्हांवन गेली ती न्हू रे. झाडू बाबा पुसपा येतली, ते तिका आपयला आमी. आतां बाबूची आमी करतले फालच्यान, हांव ताका मालिश करतलें आनी न्हाळयतलें. इज तुमकां हांव तो शेअर करता. ओके चला. सो हांगासर पळयात पुरणपोळी रेडी, आनी घी सोंपलें आमचें, घी जस्ट थोडेंच आहा, करूंक जाय आसा भितर मलाई फ्रिजीन करूंक जाय. ओके जेता मागीर मेळटा तुमकां सांगलेलें न्ही एक गुड न्यूज आहा म्हणून. सो ऋत्वीक आयच्या म्हणजे कालच्या ट्युशना वचपा लागलो. खूब ताका समजयलें, लास्टाक रेडी जालो वचपाक न्हू रे. ते बॅग घे. सो 3 ते 4:30 पर्यंत सामचे वयरूच. फूल सब्जेक्ट ना, फक्त मॅथ्स आनी इंग्लीश ग्रामर हे 2 सब्जेक्ट. आनी ती म्हणपाली आपूण आनी 1-2 एक्स्ट्रा घेता म्हणपाली. सो इंग्लीश लिटरेचर आनी SST सोशल स्टडीज. ओके इंग्लीश लँग्वेज आनी इंग्लीश लिटरेचर आनी SST आपूण घेता म्हणपाली एक्स्ट्रा 2. सो ओन्ली 4 सब्जेक्ट. सो आतां वयतलो यो रे. हांव घेऊ काल गेल्लें हांव ताका पावपाक, फर्स्ट डे न्ही ताका लागून. आयलें तो रडटा, ताका आयला न्ही. चल चप्पल घालून घेऊ येता वयर. चल बाय. हां चल जस्ट न्ही आमच्या वयरूच. चल बेगीन चल. कितें कळना बी विचार कळ्ळें. हां तो जस्ट न्ही हांव शावर घेवन आयलें आनी टायम जाला 5. जस्ट ऋत्वीक आतां आयलो ट्युशनासून, न्हिदला. इश्वीक न्हिदला, आई न्हिदला, ऋतू सगळें न्हिदला. ओके सो एक बरें जालें ऋत्वीक ट्युशना वचपा लागलो. मातशें म्हाकाय मातशें रिलॅक्स मेळटा. बाकीचे सब्जेक्ट हांव घेता मागीर, ती फक्त मॅथ्स ग्रामर लँग्वेज आनी हें SST ती घेता. ओके सो उरलेलें मागीर रातचें हांव घेता तेजें. सो जालो रेडी तो वचपाक. ओके जस्ट आयलो मागीर न्हिदलो वचून तो. ओके सो म्हाका न्ही तुका दाखोवंक जाय आसलेलें, खूब फाटीं येयल्लें हें, टायमूच मेळोंक ना दाखोवपाक तुमकां कळ्ळें न्ही. आनी म्हाजें आतां रेगुलर ब्लॉग जायना न्ही ताका लागून. सो एक बरेंशी गिफ्ट दिला इश्विकाक शिवाच्या फ्रेंडान, ताचें नांव आसा हंजला. ते जेन्ना हांवें तें गिफ्ट ओपन केलें पळय आमकां सगळ्यांक इतलें आवडलें, म्हणजे समथींग डिफरंट आहा आनी उरता हें लायफ टायम उरलें हें गिफ्ट कळ्ळें तुमकां न्ही. सो पळोवन आमी सामकें शॉक जालें, म्हणजे इतलें बरें गिफ्ट आनी सामकें न्यू आहा तें म्हाका. पयलां हांवें खूब अशे विडियोज बीन, पण अशें म्हणजे रियल ताका धरून हातीन धरून पळयता हांव ताका. सो हांवें हेजे रिल्स बीन घातलेले, इंस्टाग्रामार घातलेले आनी वॉट्सॅपारूय घातलेले. खूब जाणां लोकांक आवडलें सुद्दां हें. दाखयता तुमकां हें पळयात. हेका न्ही रेझीन आर्ट्स म्हणटा हेका. हें पळयात अशें स्टँड आनी बरें दिलां. खूब आवडलें म्हाका. तो आमचो व्हिडियोज बीन पळयता, म्हाका व्हिडियोंतल्यान ताणें न्ही हे फोटो घेतला, म्हणजे स्क्रीनशॉट बी मारून घेतला आसतले पळयात. सो खूब आवडलें आनी हांव बरयलां इश्वीक आनी कॉंग्रॅच्युलेशन प्राऊड पेरंट्स शिव एंड तृप्ती ब्रदर ऋत्वीक. हे पळय दिसता आसतलें तुमकां, खूब बरें दिसता. म्हणजे कितें सांगू तुमकां, शेल्स घातला आनी ते तेणें घातलेले ते चेडवान जेन्ना दिलें पळय आमकां, म्हणजे अशें एक पॅकेटान येयलेलें. आमी समजलें कितें कपडे बीन आसतले म्हणून. तेन्ना ओपन करून पयलें हें, आनी ते पॅकेटाच्या वयर तेजें नांव आसलेलें, कोणें केलां पळय तें. मागीर आमी इंस्टाग्रामार सर्च केलें, पण तेजें तें आसलेलें इंस्टाग्रामार ID. सो मागीर ताका आमी फॉलो केलें. खूब आवडलें आमकां सगळ्यांक, खूब आवडलें. सो शेल्स बीन घातला, खूब बरें केलें तेणें. ओके सो तुमकां दाखोवया म्हटलें. इफ तुमकां कोणाक बीन जाय जाल्यार बीन हांव नंबर शेअर करता. ते न्ही इंस्टाग्रामार आसा,
पण ते तुमकां धाडटा हांव इंस्टाग्रामार तेजे ID तुमकां धाडटा आनी सगळीं जाणां इंस्टाग्रामा उरना न्ही ताका लागून हांव तेजो फोन नंबर तुमकां शेअर करता ओके ते गोंयांत तुमी खंय आहा न्ही तुमकां ते होम डिलिव्हरी करतले ते चार्जीस बी एक्स्ट्रा आसता होम डिलिव्हरी आनी सायज आसता हेजे स्टार्टींग आसा 5 इंच मागीर 8 इंच 10 इंच अशें आहा तेजे सो हें 8 इंचाचें कळ्ळें सो ते खूब कितें करता इयरिंग्स बी करता कानाचे अशें ड्रायड गुलाबाचे गुलाब आसता पळय सुकलेले तेजे पानां बी घालून ते करता बरें बरें सो तुमकां न्ही हांव ID पळय शेअर करता तुमी ताका फॉलो करा इफ तुमकां बीन जाय जाल्यार न्ही अशें कोणाक गिफ्ट बीन दिवं शकता म्हाका तरी खूब आवडलें सो ताका एक हांवें दिला एक ऑर्डर आमकां एक बर्थडे इन्विटेशन आसा दीस मंथ सो म्हटलें हें बेस्ट गिफ्ट कळ्ळें तुमकां न्ही उरलें हें लायफ टायम म्हाका खूब आवडलें अशें काडूंक मेळटा दिसताय बरें इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करा कोणाक गिफ्ट बीन तुमी दिवं शकता ओके तुमी इंच तुमकां कशें जाय ते तुमी ताका एकदां WhatsApp करा आमी तुमकां सगळें धाडटलें तें कितले इंच जाय सगळें विथ कॉस्ट बीन सगळें तुमकां तें धाडटलें ओके सो हें पळय सो हें तुमकां शेअर करपाचें एक उरलेलें ओके सो आतां न्ही इशू उठ्ठलो इशू 2 न्हिदलेलो रित्वी उठ्ठलो 7 उठ्ठा आतां लेट न्हिदता न्ही ताका लागून सो आसूं म्हणटा न्हिदून मातशें न्हिदून उठलें न्ही मातशें फ्रेश जाता मागीर तो स्टडीज करता रातचें ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर